प्रितीच्या भाव तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 4 विस्वोर वोड 1 ते 13 पर्यंत. लूक चॅप्टर 4 वर्सेस 1 to 13. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. पवित्र आत्म्यान बोल्लोलो जेजू जॉर्दनांतान कोड सोल्लो. ताका ओरोड्यान व्हरून थंयसर 40 दीस पवित्र आत्मो ताका हांगा थंय भोंवडायतालो आनी देंवचार ताका नाडीत आसलो. त्या दिसांनी ताणें कांयच केलें ना आनी ते दीस जातूच ताका भूक लागली. देंवचारान ताका म्हणलें, तूं देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातराक उणो जावंक आज्ञा कोर. पूण जेजून ताका असो प्रतिपाल केलो. पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, हुंड्यानूच मनीस जियेना. मागीर देंवचारान ताका एका उंच जाग्यार व्हेलो आनी एकेच घडये भितर संवसारांतली सगळीं राजा ताका दाखोवन म्हणलें, ह्या सगल्यांचेर पदवी आनी तांची मोहिमा हांव तुका दितलो, कित्याक म्हजे सुवादीन हें केल्लें आसा आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांव तें दितां. म्हणटोच म्हज्या पांया तोंडा पडून तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सगलें तुजें जातलें. तेन्ना जेजून प्रतिपाल करून म्हणलें, पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, तुज्या सर्वेस्परा देवाक तूं बसतलोय आनी ताची एकल्याचीच सेवा करतलोय. मागीर देंवचारान ताका जेरुजालेमाक व्हेलो आनी देव मंदिराच्या कळसार उबो करून ताका म्हणलें, तूं देवाचो पूत जाल्यार हांगातान चोकला उडकी मार, कित्याक पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, तुजो सांबाळ करूंक तो आपल्या दुतांक तुजे विशीं आज्ञा दितलो आनी आनीक एके सुवातेर तुजो पांय फातराक आड्डोल ना जावं ते तुका आपल्या हातांनी उखलून दवरतले. पूण प्रतिपाल करून जेजून म्हणलें, पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची तुवें परिक्षा करूं नये. ह्या सगळ्या भासांनी ताका ताळडेन घाल्या उपरांत देंवचार थोड्या वेळाक ताच्या सोरशिल्लो कोड सोडून गेलो. प्रितीच्या भाव आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजूची 3 फावटी ताळणी जाता आनी 3 फावटी जी ताळणी जाता देंवचारा कडसून, ही ताळणी जेजू कोही ताजे फुडें येता आनी कोहीत जैत ताका मेवता. जेजू आतां ओराणान वता आनी 40 दीस थंयसर उपास करता आनी उपास केल्या उपरांत देंवचार येता आनी ताका 3 फावटी ताळणी घालता आनी एक फावटी जेन्ना तो ताका ताळणी घालता, जेजू आपलें तोंड उक्तें करता आनी म्हणटा, अशें पवित्र पुस्तकांत बरयलेलें आसा, अशें पवित्र पुस्तकांत बरयलेलें आसा. आनी भाव भयणीनो, जेजू जावन आसा देवाचो पूत, ताका ह्या संवसारान मनीस जावन ताळणी येवंक ना जाल्यार आमी केन्नाच समजचे नासले की ताळणी जेन्ना येतकूच आमी ताका कसो ताका आमी उतर दिवंक जाय, कसो ताका जबाब दिवंक जाय. आनी आयज भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान जेजू आमकां शिकोवन दिता, कोही आमी ताळणी ताका जबाब दिवंक जाय. जेन्ना ताळणी येता आमी कितें करूंक जाय. कितले फावटी भाव भयणीनो आमकां जेन्ना ताळणी येतात आमच्या मनान चिंतना येतात, कित्याक जेन्ना आमी कितें पातक करता आमी पातक करिना, अशेंच करिना, पयलीं ताळणी आमच्या मनान येता, आमची चिंतनांनी येता. आनी आयज आमी पळयता की 3 फावटी जेन्ना ताळणी येता जेजूक, एक फावटी जेन्ना तो 40 दीस भुको आसा, तो आतां कितें करता, देंवचार येता आनी ताका ताळणी घालता. म्हणटा तूं देवाचो पूत जाल्यार तूं ह्या गुण्याक उणें कर आनी तुजी भूक मार. पूण जेजू कितें म्हणटा, अशें बरयल्लें आसा की मनीस फकत उण्याचेर जेवण करचो ना, पूण देवाच्या उतराचेर पासून. आनी भाव भयणीनो, एक फावटी जेजू आपलें तोंड उक्तें करता आनी म्हणटा, अशें बरयलां, देवाचें उतर म्हणटा आनी तो ताळण्यो पयस करता.
हेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, जेजू आमकां शिकयता की आमकांय ताळणी येतल्यो. ताळणी येता, सगळ्यांकूच येता. कोणाचेच म्हणूंक जायना की म्हाका ताळणी येना म्हणून. पूण जेन्ना ताळणी येता, आमी आमच्या चिंतनांनी त्यो ताळण्यो पयस करूंक जायना. आमी फकत आमचें तोंड उक्तें करूंक जाय आनी म्हणूंक जाय, हें पवित्र पुस्तकान बरयलां. पवित्र पुस्तकान बरयलां आनी आमी म्हणूंक जाय जाल्यार भाव भयणीनो, आमकां गरज देवाच्या उतराची. देवाचें उतर आमी नकळो जाल्यार आमी खंय तोंड उक्तें करतले आनी खंय आमी ताळणी पयस करतले. देखून भाव भयणीनो, आयज आमकां जेजू 2 वस्तू शिकयता. ताळणी येतल्यो, पूण आमी जेन्ना आमकां ताळणी येतल्यो तेन्ना आमी आमचें तोंड उक्तें करूंक जाय आनी म्हणूंक जाय, हें पवित्र पुस्तकान अशें बरयलां, आनी तेन्ना आमच्यो ताळण्यो पयस जातात. दुसरें म्हणजे आमकां तें उतर कितें म्हणूंक जाय जाल्यार तें आमी बरोवंक जाय, म्हणूंक जाय की अशें पुस्तकान बरयलां म्हणून. आमकां जाय गरज उतराची सजमणी. आमकां जाय तें उतर आमच्या काळजांत रिगून रावपाक. नातर भाव भयणीनो, तें उतर ना जाल्यार, ताळणी येयली जाल्यार आमी पातक करतले. ताज्या उपरांत कोण आमकां सांगतलो, अरे बाबा अशें करूंक जाय आसलें, तशें करूंक जाय आसलें, अशें चिंतूंक जाय आसलें. तें आतां चड वेळ जाता त्या उपरांत आनी आमी तें पातक करता, आमी त्रासान पडटा. पूण जेन्ना तें उतर आमच्या काळजांत आसा, पवित्र आत्मा आमच्या त्या मनान हाडटलो. पवित्र आत्मा आतां पवित्र आत्म्या उदेशी आमी तें आमचें तोंड उक्तें करतले आनी ती ताळणी आमी पयस करतले. आयज भाव भयणीनो, आयज आमकां ह्या खेरीत भाशेन ह्या क्वरेस्माच्या दिसांनी ही ताळणी पयस करपाक, हें जैतिवंत जिवीत जिवंक जाय जाल्यार आयज आमी ह्या देवाच्या उतराचेर रिगून रावया. हें देवाचें उतर आमी परतून परतून आयकून, परतून परतून आमच्या मनाची नोटसवणी करून आनी पवित्र आत्म्या उदेशी हें उतर आमी उलोवन ही ताळणी पयस करया. एक जैतिवंत क्रिस्ती जिवीत जियोया आनी ही बरी खबर सगल्यांक दिवपाक, सगल्यांक सजमणी दिवपाक. आतां आयज तुमी आयकलां, कितलीं जाणां नको हें सत कहें तें, खंय ताळणी पयस करूंक जाय ती. हें तुमी करात, ही खबर दुसऱ्यांक दियात आनी जैतिवंत जिवीत जियोंक आयजतान आमी फुडें सरया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.